मोगाच्या भाव भयणीनू एकटो भुरगो आसलो जो म्युजीक शिकपाक गेल्लो आनी त्या म्युजीक स्कुलांत असो 6 म्हयने हो शिकतालो आनी मागीर ताणें डिसेंबरच्या म्हयन्यान क्रिसमसाक तांणी एक कॉन्सर्ट दवरलेलो ह्या म्युजीक स्कुलांत आनी ह्या कॉन्सर्टान जण एकल्याक एक भाग दिल्लो. तर ह्या भुरग्यान बरे भाशेन प्रॅक्टीस केल्ले आनी तो तयार आसलो. पूण त्या कॉन्सर्टच्या दिसा जेन्ना तो स्टेजीर गेलो तेन्ना ताणें पळयलें की ताचे भोंवतणी दुसरे जे आसले तांणी 6-7 वर्सां अशें म्युजीक शिकलेलें आनी तो घाबरलो. कॉन्सर्ट सुरू जालो आनी तो आपलो भाग वाजयता तेन्ना ताणें हांगा थंय नदर मारली आनी तो घाबरलो. आनी मागीर थंय गडबड जालो, गोंदळ जालो आनी ताणें ताल चुकयलो आनी ताणें आपले भाग सारके वाजोवंक ना. कॉन्सर्ट जाल्या उपरांत निराशी जावन तो एके कोनशाक बसलेलो. तर ताच्या शिक्षकान ताका अशें पळयलें आनी ताका विचारलें, बाब कितें जालां? आनी हो भुरगो म्हणूंक लागलो, हांवें जायती प्रॅक्टीस केल्ली पूण थंय हांव घाबरलो आनी हांवें सगळें बाद केलें. तर शिक्षकान ताका सांगलें, प्रॉब्लम हें न्हय की तुवें प्रॅक्टीस करूंक ना, प्रॉब्लम हें की थंय वचून तूं तुळना करूंक लागलो. हाणें इतलें शिकला, हाणें इतलें बरें हें केलां आनी म्हणून प्रेशर येवन तूं घाबरलो. म्हजे भाव भयणीनू, आयची वाचपां आमकां हेंच शिकयता. जेजून दर एकल्याक एक मिसाव दिल्लें आसा, एक कार्य दिल्लें आसा आनी दर आमकां खबर आहा की आमकां वेगवेगळ्यो टॅलंट्स आसा. थोडे वाचपां बरी करता, थोडे म्युजीक बरें वाजयता, थोडे प्रवचन बरें दिता आनी अशे तरेन दर एकट्याक एक कार्य दिल्लें आसा आनी तेच कार्याचेर आमी आमचे नदर लावन आमचें मन लावन आमी मुखार वचूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की सान पावलो जेरुजलेम ह्या शारान येता आनी थंय तो एक प्रवचन करपी मनीस न्हय पूण एक कैदी कसो येता आनी बंदखणीन आसून बी आमी पळयता की तो आपलें कार्य करीत आसा. तो ताचें कार्य कितें आसलें, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवप. ताची परिस्थिती बदलता पूण तरी पूण आमी पळयता की तो आपलें कार्य करीत आसा. तशेंच आमी पळयता आमी शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की भागिवंत पेद्रू कितें म्हणटा, तो जेजूक विचारता, हाचें कितें? आनी आमी पळयता की जेजूक कळटा की पेद्रू कितें म्हणूंक सोदता आनी म्हणून तो ताका सांगता, तुका कित्याक पडला? म्हजे भाव भयणीनू, आमी पळयता की संवसारांत जायते फावटी आमी तुळना करता. हाचे कडेन इतलें आसा, तो मनीस इतलो खोशी आसा पूण हांव असो आसा. आनी आमी पळयता की जेन्ना आमी तुळना करता तेन्ना आमी निराशी जाता आनी निराशी जावन मागीर जें काम आमकां करपाचें आसा तें सोडून आमी हें तें चिंतता आनी मागीर आमी टेन्शनान पडटा. तर म्हज्या भाव भयणीनू, जेजू आमकां सांगता की आमी तुळना करची न्हय पूण जें कितें आमकां करपाक लायलां वा जें कार्य आमकां दिल्लें आसा ताचेर आमचें मन लावन, ताचेर आमचें सगळें एनर्जी आसा ताचेर सगळें फोकस करून तेच बरे भाशेन करूंक आमकां आपयता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना आनी ह्या वाचपांचेर आमी विचार करता आसतना आमी ह्याच ग्रुपा खातीर मागुया की जें काम जेजून आमकां दिल्लें आसा तेच आमी बरे भाशेन करून आमी ताका महिमा हाडुया. आमेन.